जुआवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान 22:16 वड 5 ते 11. पूण आतां हांव म्हाका पाठयला ताचेशी वेता. तरी तूं खंय वेताय काय म्हूण तुमचे भितरलो एकलोय म्हाका विचारिना. पूण हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात देखून तुमचीं काळजां कुंतीन भरल्यात. तरी आसतना हांव तुमकां सत सांगतां, हांव गेलों जाल्यार तुमकां आडावचें. हांव वचना जाय जाल्यार शारोती तुमचे ताईं येवचो ना. पूण हांव गेलों जाल्यार ताका तुमचे ताईं धाडटलों. आनी तो येतलो तेन्ना पातक कोणें केलां, देवाक मानता तें कोणें केलां आनी देवाचो निर्णय कोण हें सगोट दाखोवन तो संवसाराचो गुन्यांव सिद्ध करतलो. कोणें पातक केलां तें दाखयतलो, कित्याक तांणी म्हजेर बावाट दवरलो ना. कोणें देवाक मानता तें केलां तें दाखयतलो, कित्याक हांव बापाशी वेतां आनी तुमी म्हाका आनीक पळोवचे नात. देवाचो निर्णय कोण तो दाखयतलो, कित्याक ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्यांचेर देवान कास्तीचें फर्मोण मारलें. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.